स्मार्ट सिटीचे काम कशा बाबत पद्धतीन चालू आसा ते आमी फाटल्या कांय दिसा सावन पळयतात। बिरेस्तारा आझाद मैदाना लागसार सीसीपी चो ट्रक कोसळ्ळो। रस्त्याचे डांबरीकरणाचे काम सारखे न जाल्ले कारणान ही घडणूक घडली। कामगार रस्त्याचेर आपले काम करतात, पण सरकार हाचेर गंभीरयान लक्ष दिनात, तर स्मार्ट सिटीच्या नांवान फकत पयशे उठयतात आणि हाचो त्रास पणजेकारांक जाता असो आरोप काँग्रेसीचो म्हणयारो महेश म्हांबरे हांणी केला। स्मार्ट सिटीचो स्मार्ट रस्ते जर पळयतले जाल्यार आपण आत्तां निकते आमी प्रेस कॉन्फरन्स म्हादयची करून भायर सरल्या आनी आमच्या समोर तो ट्रक भितर गेला। मातशें येवचे लागीं काम पळया कसलें तें। आतां भंय दिसता म्हाका हांव भितर वचत काय म्हणून। पळयात काम कशें तें। दिस इज स्मार्ट सिटी। आमी फाटल्या दिसांनी स्मार्ट सिटीच्या ऑफिसान गेल्ले आणि थंय आमी तांकां विचारिल्लें तुमी खंयच्या आदाराचेर काम करता, हू इज द ऑथॉरिटी, तुमी खंयच्या कोण तुमकां सगळे ऑर्डर्स दितात, कितें दिता, वर्क ऑर्डर तुमकां कोण दिता, जाल्यार तांचे कडेन उत्तर नाशिल्लें, ते लोकूच नाशिल्ले पयले म्हणजे। सो अंदाधुंदीचो व्यापार, कोण कसली कामां कितें निकृश्ट दर्जाची काडल्या ते पळयात। दीस इज म्हणजे प्रत्येक क्षणाक म्हणटात तशें किडो घेवपा सारकी जें काम जें आसा हे हांगा चालू आसा। पीपल आर बीन सफर्ड बिकॉज ऑफ ऑल सच टायप ऑफ थिंग। आतां फक्त कोण तरी मरपा खातीर हांगा उरल्यात काय म्हणून हे सरकार, कोण तरी हांगा पडटलो आनी मरतलो, मागीरूच जागे जातले, मागीर त्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर किंवा त्या स्मार्ट सिटीच्या ऑथॉरिटीचेर थंय कोणाचेर कारवाई जातली काय म्हणून। अशा पॅथेटीक कामाचेर आमी इमिजिएटली कोर्टान वचपाचें आसा आनी आमी तुमकां हाज्या फुडें जे फुडली भुमिका जी आसतली इमिजिएटली यू वील कम टू नो इन विदीन 8 days टायम।